बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 89 verses 2 and 3. सर्वेस्परा तुझो मोग सासनाक तकता, सर्गार तुझे विश्वासीपण तीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय, हांवें विंचून काडलेल्या कडे हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सपूत दिला. सासनाक बाळथत चल्या मोगान सुमयान आमचे थंय ताचें विश्वासीपण दाखयलां. त्या सासनाक बाळतेल्या मोगाची रूच परत ह्या साक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर भोगूंक आनी ताचो आदार मागूंक आमी हांगासर हजर आसाव. भक्तीपणान आनी मानान आराधन करच्याक आमच्या जेजूक आमचे मदें स्वागत करया. गावन गीत दैविका मधुरा गीतेಗಳು मुखांतावन गीत संको F10 page 99. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ,
ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. Hallelujah, 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 Hallelujah. आराधन स्तुति माननी महिमा यादे सजल सर्व संति निरुसादर जीवितम चेत चादरान बळवून जथा मिळले पतीवन मी तुझे संतारायला या वेळात तू आमकां आशीर्वादीत कर पवित्र कर तुझ्या कृपेबे समानी परमच्या जीवितांतलेपणे पण कांडूडो नित्यवंतपणाच्या त्या बेठाणी समकां आमकां तुजो आदार दी. Hallelujah, 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 hallelujah. नित्यवंतपणाच्या कुरवान परजळतेल्या मोगाळ सुमया तुका आमी आराधन करूंक आयल्या. सासनीक शब्द तूं निरंतर त्या तुझ्या पवित्र उतरांनी आमची जिणी सोबयताय. त्याच उतरां मारिफात आमच्या जिणयेक दादोसकाय दिताय. मनशा रूप घेतलेल्या तुझ्या संवसारी मिसावां पळयणार आपल्या बापाक विधेय जावचें आनी ती नित्यवंतपणाची वाट समकोवन बापाच्या नांवाक महिमा हाडचें विधेयपण तुवें दाखयलें. आपणाचो पाटलाव करूंक आपयलेल्या शिसांक वडात रेगान तुजी शिकवण आयकूंक येतेल्या हर एका लोकांक तेंच नित्यवंतपण आपणावंक तुवें प्रेरण दिलें. सर्गींची 7 जाणां जावच्या त्या वाटेन हर एक रितीनी लोकांनी आपल्या जिवितांत परिवर्तन हाडीसय, बरेपण जोडीसय आनी संपूर्ण रितीची सुटका तांकां लाबा जाय म्हूण आशेवन तुज्याच जिवाचें बलिदान भेटयलें. हर एक रितीन तुजो आदार, तुजो सांगात जोडणो आमची जिणी बरी जाता म्हणलें. आमच्या जिणयेंत सर्व रितीची दादोसकाय आनी तृप्ती लाभता म्हणलें तुवें दाखोवन दिलाय. आज म्हज्या ह्या संवसारी जिविता वाटेर नित्यवंतपणाच्या वाटेन समकोवच्याक तुवें दिल्लें आपोवणें हांव उगडासाक हाडटां सुमया. जायत्या रितींनी अनउपकारी हांव जाल्यारी फातकांत बुडोवन हें म्हजें जिवीत संवसारी संगतींक मेतेर करून जियेल्यारी तुवें म्हाका तुज्या मोगान आरावन धरून तुजे सरशी पाटी येवंक उलो दिलाय. अशें परत आनी परत म्हज्या उणेपणाच्या, पातकाच्या, मेळेपणाच्या जिणयेंत तावन
परिवर्तन जोडून सर्व रितींनी तुझें बेसामां जोडून घेवचें, ही म्हजी जिणी पवित्र करून घेवची आनी भगवंतपणाच्या वाटेन सुमकोवचें जिणें जियोंक तुवें म्हाका फावो केलाय. कीर्तन 89 वाक्य 24. म्हजें विश्वासीपण आनी मोग ताका सांबाळटली, म्हज्या नांवान तो जैत वोंत जातलो. म्हणल्यार उतराद्वारी सर्वेस्परा देवान आमच्या जिवितांत ताच्या विश्वासीपणान आनी मोगान आमकां सांबाळटलें म्हणल्या बरवशान भरलां. वैसम्या त्याच मोगान आनी विश्वासीपणान तुजी जिणी तुज्या बापान पवित्र केली. हर एक रितीन तुज्या संवसारी मिसावांत ताणें सांगात दिलो. आज म्हजी जिणी ह्या संवसारांत चमकत आसतना कीर्तनगार तिनच उतरां, तिनच बरवशाची उतरां म्हाका सांगता. वैसम्या सबार रितींनी म्हज्या ह्या जिणये पळयणार सर्वेस्पराच्या त्या मोगान आनी विश्वासीपणान रावन धरलेलें, सांबाळलेलें, संरक्षण दिलेलें हर एक चिंताप हांव उडासाक हाडटां. आयच्या दिसा तुजो पोस्को बापय भगवंत जुजेची महापरब आमी व्हडा दबाज्यान संभ्रमतांव. विशेष रितीन नितीवंतपणाक ना वाडलेलो तो. आपली जिणी सादेपणाची, समाजेन चड आवाज करिनासलेली तसली. देवा बापाचेर विश्वास आनी पातयेणी आनी संपूर्ण समर्पणाचे चिंताप दवरलेली जिणी तो जियेलो. वैसम्या तुका संवसारी हाडच्याक, तुजे संवसारी मिसांव तुवें करच्याक देवा बापाच्या योजना प्रकार ताणें आपलें जिवीत संपूर्ण रितीन बापाच्या पांयां तळा दवरलें. जें कितें देव बाप स्वप्नांत जावंक पुरोवा हर एका ताच्या सालत्या जिवितांत ताच्या अंतस्करणांत उगडासाक हाडटा तें करूंक तो पेसाडलो. अशें नितीवंतपण आपणाक देवान दिल्लो एक विशेष कुरो म्हूण ताणें समजून घेतलें. त्याच नितीवंतपणान आनी अटूट बरवशान आनी बाबार्थान मोरयेक ताणें सांबाळलें. तुका ताणें हर एक रितीन आदार दिलो. तुजे संवसारी मिसांव करूंक गरजसो सांगात देवा बापाच्या मिसावान ताणें दिलो. मरियमायेच्या नांवाक कळंक वा अपाकीर्त हाडना जावच्याक आनी संपूर्ण रितीन देवाचें योजन पूर्णतेक पावोवच्याक ताणें आपली जिणी समर्पिली. आपले नितीवंतपणाचें जिवीत सर्व रितीन देवा बापाचें योजन संपूर्ण करचे खातीर आनी आपणाची जीण ताका रचलेल्या बापाक मानता तसली जावन सदांच उरा जय म्हूण तो आशिल्लो. सुताऱ्याचें काम करून आपल्या कुटुंबाक आदार दिवचो, आपलें कुटुंब सांबाळचो, कुटुंब भावार्थान आनी बऱ्या देखीन बांदून हाडचो,
विश्वासी नितीवंत कुटुंबा मुखेली तो जालो. आज म्हजें जिवीत हांव नियाळटा आसतना ह्या नितीवंतपणाचो कुरव जावन आसलेल्या भगवान सुजेची महापरब संभ्रमच्या वक्ता ताचें जिवीत उगडासाक हाडटा आसतना तेंचं नितीवंतपण हांव नियाळटा सोमया. तिंच सांपावलान एफेसकारांक बरयलेली ती उतरां संवसाराच्या स्थापनेतावन भगवंतपणाची जिणी जियोंक आमकां आपयलां म्हणलें तें आपवणें आज परत हांव म्हज्या जिवितांत मानून घेता आसतना मोगाळ सुमया म्हजी जिणी तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका तूं शिकय. ह्या म्हज्या संवसारी जिवितांत नितीवंतपणाक आनी विश्वासीपणाक आद्यता दिवन देवान म्हाका दिल्ली जबाबदारी पाळोवंक देवान म्हाका दिल्लो भेस हर एक रितीन तिरासणेन सांबाळोवंक त्या म्हज्या बेसांत त्या म्हज्या जबाबदारेंत संपूर्ण रितीन देवा बापाचेर विश्वास दवरूंक जशें तो म्हाका चलयता त्या प्रमाणें चलोवन एक भगवंतपणाची जिणी जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. ह्या वक्ता म्हज्या जिणयेचें समर्पण हांव करता आसतना तुजो हात धरून मुखार चमकोंक हांव आशेतां सोमया. तुजो हात धरून मुखार चमकल्ल्यांत म्हज्या जिणयेन दादोसकाय लाभता संतोष लाभता भावार्थाची जिणी जियोंक आदार जाता. म्हजें पातकी मेळेपण आसल्लें हर एक संगती सांडूंक म्हाका साध्य जाता. म्हज्या जिवितांत सर्व रितींनी तुका मानता तसली जिणी जियोवच्याक बळ लाभता. तुज्या संवसारी मिसावान तुजेर पातयेल्ल्यांक तुजेर विश्वास दवरून तुजो फाटलाव केल्ल्यांक तुजी शिकवण आयकल्ल्यांक हर एक रितीन बचावी लाभली बरेपण लाभलें संतोष लाभलो तृप्ती लाभली जिवीत फुलां बरी परमळीक जालें स्वाद फांकोवचें तसलें जालें. नितीवंतपण आनी हर एक रितीन विश्वासीपण आपणावंक लोकांक शिकोवंक साध्य जालें. पळय सोमया आज विशेष रितीन म्हजी जिणी तुज्या पांयां तळा दवरता आसतना सांजुजे परी म्हज्या जिवितांत देवाचेर संपूर्ण रितीचो भावार्थ दवरूंक म्हाका तूं शिकय. ह्या वक्ता म्हज्या जिविताचें समर्पण करून हांव हें गीत गातां. दैवी गायना बुकांतावन गीत संकोई 66 पेज 146 तुज्या हातांत धरून म्हजो हात. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सोम्या सलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात.
सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य पिढेस गुण झाल्या तुझ्या हातान सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य पिढेस गुण झाला तुझ्या हातान सौम्य कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सौम्य लोकां भुगतां भरल्या त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात तुझ्या हातान जेजू मेळ्ळ्या जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्या जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू ओडकारांक पडला तुझ्या हातान जेजू पातक्यां खेरकान सेवला त्या हातांनी आराम धर म्हाका त्या हातांनी आराम धर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबीत पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात आमचे गरजो आनी ते सवा ह्या वक्ता सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया जल्मा दिसा बाबतीन देवाकर गांधीता शामीन क्रास्ता रेन्सिटा मोंतेरो सुरतकल टावन जोसेफ डिसोजा मुद्रंगडी टावन Anna Roshni Ferravo Suratcal Town, Irene D'Souza 90th birthday, 65th birthday Helen Lewis. तशेंच जिवितांचो काजाराचो वार्षिकोत्सव आचार्य सुंदेवाक हाजर गांधीता अंबुजेश आनी अलिशा चेंबूर टावन जिवितांत सबार आशिर्वादां सोडून आज देवाचो आदार लाभलेल्याक देवाकर गांधीता अश्विन कुमार सांजुजेच्या मनाक देवाकर गांधीता जास्मिन पिंटो USA टावन देवाकर गांधीता स्टेल्ला डिसोजा आनी कुटुंब मुंबय टावन सांजुजेच्या मनाक देवाकर गांधीता जानेट अल्मेडा मुल्की टावन सांजुजेच्या मनाक देवाकर गांधीता जोसेफ डिसोजा तिरुपूर टावन मोरयेच्या कातावीन काळजाच्या मनाक आपल्या जिवितांत लाभलेल्या सर्व बेसांव पासोत देवाकर गांधीता लीना फेर्नांडीस देवाकर गांधीता जेरोम सल्डाना आनी कुटुंब पक्षिकेरे टावन एस्तेला नजरेत चिरताडी टावन अनिशा रायडन डिसोजा मुद्रंगडी टावन प्रेसिल्ला क्रास्ता मुल्की टावन वॉल्टर शालिनी डिसोजा मुल्की टावन ग्रेटा रोड्रिगस सुरतकल टावन पवित्र तिंदादीच्या मनाक देवाकर गांधीता प्रवीणा आनी प्रज्वल जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हूण आपल्यो गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरता बऱ्या भलायके पासत वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी टावन तशेंच आपल्या कुटुंबांत सर्व रितींनी आपल्या कुटुंबा जिवीत परत फाटीं मेळचे खातीर डिवोर्स जावचें आसलें तें चुकोवन आपल्या पतीची मोतूस वाडावंक आनी सर्व रितींनी देवाचो आदार तिच्या जिवितांत लाभोवंक सक्रामेंतांतल्या जेजूची आदार मागता अश्विनी कारवार टावन
जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून ससनीक दायज सोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशव मागता. सोल ऑफ नातालिया लोबो बायंदूर, सोल ऑफ आलिस आनी फ्रेडरिक क्रास्ता, सोल ऑफ विरा बिवांडीवाला, सोल ऑफ रोजी सिक्वेरा, सोल ऑफ लॉरेंस नजरेत शिरताडी, डिपार्टेड सोल ऑफ निकोलस सेरावो पालाडका, soul of Peter Montero Suratkal, 10th death anniversary of Anthony Correa, Souls in Purgatory by Lawrence Pinto, soul of Carmelina de Souza Goa, soul of Patrick Mascarenas, soul of Vincent de Souza and Lily de Souza, soul of John Valles and Carmelin Valles, soul of Lawrence Raskinha Mangalore, Souls in Purgatory by Sylvia de Costa Kuwait. हांकां आमी ससनाचो विशव मागता. तशेंच आमची जिणी नितीवंतपणाची जावच्याक, देवाचो आदार लाभच्याक साक्रामेंतांतले जेजूचे आशिर्वाद आतां आमी जोड घेवया. म्हजें नांव चार्ल्स फेर्नांडीस. हांव मजूरतान आयलां. म्हज्या दंपट जाणटेली दूख मस्त आसली. दूख उडगुडनाची बसत हांव हांगा आयिल्लो. म्हज्या देवान म्हाका हांगा पण हाडलां. ह्या बऱ्या जाग्याक म्हाका मस्त काळजांत जावन हांव ताका अर्गां दितां. म्हाका काळजांत अर्गां दितां. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या दुखींत हांव मस्त वळवळटालो. हांगाच्या बरी आतांली मस्त बरी जाल्या, दूख जाल्या, सुमार जाल्या. तशेंच हांगा सेवा दिल्ल्या सगळ्यांकची हांव उपकार वळटां. चड करन ह्या कंतारान आमकां मस्त हें केलां बरेंपण मेळ्ळां. सगळ्या पाद्रींची हांव काळजांत अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू. Praise the Lord. सो मी सांगता रावंची एक बाग देवान म्हाका फावो केल्या खातीर हांव देवाक वंदिता आनी होगळसिता. Praise the Lord. सबारतें पतान म्हाका हांगा येजे म्हणलें आशा आसुल्ली, पूण हांव एकलीच जाल्ल्यान म्हाका येवचे बाग फावो जावनातलें. म्हज्या फिरगजेच्या थोड्यां कडेन हांवें विचारुल्लें, तांकांय जालें ना. तरी की आशा देवान ह्या फुटी म्हाका ती म्हजी आशा बागयल्या. म्हज्या भयणीन हांगा येजे सांगाता आमी वसाजे हांगा मागणें करीजे म्हणलें. ताजी आशा ताणें दाखयली. तक्षणच हांवें जायत म्हळें. हांव गांवान कालमाडीची फिरगज म्हजी स्टेला मारीस. आतां हांव वर्तो संतोश म्हाका हांगा आयिल्ल्यान हांगा जे देवाचे उतार याजकांनी आमकां दिताना म्हजें काळीज लासतेलें देवाच्या मोगान. त्या खातीर हांव देवाक अर्ग आनी होगलाप दितां. आनी म्हजें साक्ष कितें म्हळ्यार म्हाका धरणीर बसूंक जायनातलें पांय मोडच्यो न्हू. हांवें बसचें आसलें पांय सोडनो. पूण हांगा पोरच्या दिसा ती एक सकत म्हाका मेळ्ळी. आनी कालच्या दिसा पांय मोडच्यून हांव सगळें तें आराधन जाता म्हणसर हांव पांय मोडच्यून बसलीं. ते एक वर्ते देणें हांव चिंता देवान म्हाका दिल्लें. त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता आनी स्तुती करता. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या आनी हांगा आमकां प्रसंग दिल्ल्या हर एका याजकांनी इतल्या अपुरबायेन आमकां प्रसंग दिला. आमच्या काळजाक ते लागच्या बरी. आनी मोगान तांणी आमकां स्वागत दिल्लें. तशेंच आयचे दिसाय मोगान तांणी आमकां आदेस म्हणून कितें आसात त्या खातीर देवाक अर्गां. आनी हांगा आसले सर याजकां पासून आमी प्रत्येक तरान देवाक अर्गां दिता. हे मिसांव तांणी करचें सगळ्या संवसारार गास्ते आसा. आनी हर एक लागी हांगा येवन देवाची सुवार्थ आयकूंक आनी ते परगटोवंक फावो केला. त्या खातीर जावं देवाक अर्गां आनी महिमा. म्हजें नांव जुवान्ना सल्डाना. जुवान्ना सल्डाना. कितें करना साय तूं? हांव निवृत्त शिक्षकी. 40 आनी 2 वर्सां हांवें शिक्षण क्षेत्रांत म्हजो वावर दिला. Praise the Lord. Praise the Lord. हांव लिना ब्रिटो, मंगलोर वेलेन्शिया फिरगजीचे. हांव म्हजी ही सेकंड वस्ती रिट्रीट. पयले फावटी हांव जानेवारींत आयिल्ली म्हज्या पुताक हाडून. तो 1 वर्स बरो काम नासतना कश्ट जातालो. मस्त इंटरव्यू दिले जाल्यार काम जावनातलें ताचें. तशें मागीर हांवें ताका रिट्रीटाक आपोवन हाडलें. आनी ताका रिट्रीट जावन एक 3 इंटरव्यू दिवन आयिल्लो. 8 म्हयन्या उपरांत ताका
कामाक कॉल येयले आनी रिट्रीट केल्या उपरांत 2 म्हयन्या उपरांत तो कामाक जॉयन जाला. ताका देवान बऱ्यांतलें बरें ताका काम फो केलें. Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां ताळयो पेटोवन आमी देवाक अर्गां आनी होगलाब दिया. Praise the Lord. Hallelujah. कटार एअरवेज वन ऑफ द बेस्ट एअरलायनान ताका काम मेळ्ळां. आतां तो धरणी न्हय वारा रोपता. देवान इतली कृपा दाखयल्याक हांव देवाक अर्गां दितां. आनी ह्या फावटी हांवें मस्त तेंपा दोन चिंततालें म्हजो घोव पार्किन्सन्स पिडा 20 वर्सां ताका पार्किन्सन्स पिडा आसा. पण आतां 2-4 वर्सां तावन चड कश्ट जाता. देखून हांवें ताका केदाळे सांगचें आसलें या आमी जेजू सशेन जेजूच्या पांया म्हळ्यांत या म्हणून. देखून तो म्हणटा म्हाका हांगा इगर्जे गेल्यार 1 घंटो मिसाक म्हाका बसूंक जायना. हांवें थंय दीस रात कशें बसचें गे म्हणून हांवें सांगलें देवाक असाध्य जावचें कसलेंच ना. जल्मा तोन पिडे आसल्यांक देवान गूण केलां गे. तुका तुज्या आतां 20 वर्सांची पिडा गूण जायना जेजू करूंक. तूं ये आमी पळया जाता जाता म्हणून हांव ताका तोळ सांगतालें. पण ताका म्हळ्यार ताका मन करिनातलो तो. पण ह्या फावटी देवाचें आपोवणें ताका देवान ह्या फावटी जायत म्हणालो. आनी ह्या पिडेस्ताची रिट्रीट केल्यान एक बागस म्हण येता म्हाका ताका येवंक ताका म्हाका साध्य जालें. देखून हांव ताका अर्गां दितां. आनी हे 4 दीस ताणें बऱ्यान घरा सगळो दीस बसतालो. ताका समा उलोवंकूय जायनातलें आनी ताका चलोवंकूय जायनातलें. स्लो मुवमेंट ताचें स्लो जातालें बॉडी स्टिफ जाताली. पण आतां ताणें 4 दीस मस्त ताणें कॉपरेट केलां मागणें केलां रदान केलां आनी तालीपेटो आनी प्रकार. देखून ह्या मेमेक हांव जेजूक अर्गां दितां. आनी जेजू सशेन आयलें हे पवित्र जागो जेजू बरोबर भवार्थान आमी ताचे सशेन आयलें. तो कोणाकच खाली हातान सोडिना. गीत नंबर ये 65 ये 65. Sumiată mi suntos pavia ta soprit mognialia आमचे तैताची काकूत बघ्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस परम सोरसना आणि आमचो सांभाळना ख्रिस्ताच्या गुटा मुका उघडला नवे जीवी देखून दिन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमये जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भावना आणि भयणीनो आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवान सुसे अंकवार मरियेचो पती ही महापरबाच्या सेता प्राजित काळारी आमी जेजूच्या कष्टा मरणाचो नियाळ करच्या मध्ये ह्या आमच्या महान संताची भगवान सुसेची जेजूच्या पसक्या बापयची महापरबाच्या सितांक एक नितीवंतपणाचे मौनपणान आवाज करिनासतना आपणाक देवान हे जिवीत जियोंक आपयलां आनी त्या मारिफात आपण आपणाक कितें दिलां तें मौनपणी कोणायकी दाखयनासतना हांव करतलो म्हणल्यार त्या चिंतपानी सांजुजे जियेल्लो. त्या खातीर कितेंच आमकां पवित्र पुस्तकांत ताचे विशयांत आयकोंक मेळना. केवल ताणें कसो देवाच्या योजनाक पाळो दिलो आनी मरयेक सांगात दिलो जेजूक संवसाराक हाडूंक तो हर एक रितीन आदार दिवंक पावलो त्या विशीं आमी जाणा जाता. शिवाय हेर खंयची संगत आमकां कळीत जायना जाल्यार ताच्या जिवितांत हांव लाभलेलें प्रेरण पवित्र सभेन भोगुल्लें आसा आनी हर एक रितीन ताची ससाय हर एका कुटुंबांत मुखेल्यांक आनी सर्वांक लाभता म्हणलें पवित्र सभेंत आमी पाती येता भावार्थान तें स्विकार करता. देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश रितीन त्याच सांजुजेच्या नितीवंतपणान आनी देवाचेर आसलेल्या विश्वासीपणान आमची जिणी सोबच्याक गरजसो आदार
आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. जायते फावटी हे नितीवंतपण आनी विश्वासीपण आमच्या जिवितांत जियोंक देवाच्या उतराक कल्ती मान घालन ताजे योजन आमच्या जिविता मुखांत जारी करूंक चुकोवन पडलेल्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावते परी बेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूट कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या सांगाती देवापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या सोडवणदारा जेजूची आनी ताचे माये मरयेची मोगान आनी विश्वासीपणान जतनाय करूंक तुवें भगवान सुसेक विंचलोय. तेच परी जेजूचे गुडार्थ कुडीचो सांबाळ करूंक तुवें ताका नेमलोय. ताच्या आदारान सोडवणदाराचें जिवीत आमचे सवय वाडत वचो आनी सुमेस्त मनशांक ताची सोडवण पावो. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वचप. त्यावेळी एके राती सर्वेस्पराचे उतार नातानाक आयलें. वच आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग सर्वेस्पर अशें म्हणटा तुझे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सवें विशेव घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुजे कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी ती सांबाळटलो. तो म्हज्या नांवाक एक मंदीर बांदतलो आनी हांव ताचें सिंहासन तीर सांबाळटलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें राज म्हजे मुखार सदांच तीर उरतली
आनी तुजें सिंहासन ससनाक तकतेली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. ताची रजवट ससनाक बळटली. ताची राजवट ससनाक बळटली. तुजो दृढ मोग सर्वेस्परा सदांकाल गितां गायन आनी वखणटलो. तुजे विश्वासीपण संततीचे संततेक परगडटलो. कित्याक दृढ मोग ससनाक बळटा तसो तुवें तीर केलाय. तुज्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरल्याय. श्लोक. ताची राजवट ससनाक बळटली. हांवें विंचून काडलेल्या सोवें हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें असो सपोत दिला. तुजी संतत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वदां बळटा तसलें सिंहासन तुका दितलो. श्लोक. ताची राजवट ससनाक बळटली. तो म्हाका म्हणटलो तूं म्हजो बाप म्हजो देव आनी म्हजे बाचे वेचें कडप. म्हजो दृढ मोग सदांकाळ हांव ताका दाखयतलो. म्हजो सल्लो ताचे सोवें शाश्वत बळटलो. श्लोक. ताची राजवट ससनाक बळटली. सा पावलून रोमा घरांक बरयल्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, संवसार तांचे दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्राहामाक आनी ताचे संततीक बस दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. अब्राहाम नियमशास्त्र कालसालो देखून न्हय, बगर भवरता उदेशी ताका लाभिल्ल्या नितीवंतपणा लागून. देखूनच भवरताचेर हुंदून आसली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणे जायशी केली. अशें अब्राहामाचे संततीक म्हणजे नियमशास्त्रकाल चेतल्या मात्र न्हय, बागर अब्राहामा बरी भवर्त आसल्या हेरांकी आदायाक पडशी ती बसवणी केल्या. कित्याक अब्राहामस आमा समेस्तांचो बाप. अशें पवित्र पुस्तकीस बरयलें आसा. हांवें तुका सैत्या जनांगाचो बाप नेमला. वय मेल्ल्यांक जीव करतल्यांक आनी अस्तित्वांत नातल्यो वस्तू अस्तित्वाक हाडटल्या देवाक ताणें सतमनलो. देखून ही बसवणी निरसांग जाय. आपल्या बरवशाक कसलोच आदार नातल्या वेळार देवाची बसवणी ताणें सतमनली. देखून तुजी संतत इतली वर्सांक पावतली अशें ताका एक पावटी दिल्ल्या उतरासरी जायत्या जनांगाचो तो बाप सांग पावलो. ह्या पासत तसो बावरतस ताचे नितीवंतपण कसो लेखून आयलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. तुझ्या घरांत रावता ते मनीस कितले भगी, दीस राते तुजी वाकणी करतीत आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. समातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जाकोब जुजेचो बापूय, जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचें जनन ह्या परी जालें. ताच्या माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशें आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे तें गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला.
ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. जुजे न्हिदंतलो उरतस सरस्पराच्या दुतान फर्मायिल्ल्या प्रमाणे केलें. देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बगसूं पातकां आमची वाडोवंक पावता. उबे रावन आमच्या भावार्थाची उच्चारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर्वपदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमियाक जेसू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळा आदी बापात हांव जल्माला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात हांव उपसल्लो खरो देव तो देवात हांव जल्माला ताका रचूंक ना बापाच्याच सैमासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सर्गांत हांव तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ओंकार मरियेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका आनीक पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गांत सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवटाचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुतांत हांव निपजला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. उड्या आनी वायना सोवें आमच्या जिवितांत तें नितीवंतपण आसा जावच्याक आमचें जिवीत देवाक आमी समर्पया. गीत नंबर C38 C38. संतोष बरितायच्या बोरत्या दिसा कानिको घेवन आमी आयल्या बापा ओपून दिता बोरत्या मोगान तुका स्वीकार तूं करिये बापा स्वीकार तूं करिये बापा. उंडो गोवासो वायंदाकांसो फळ वावटीसो आमच्या कश्टाचो स्वीकार करून ये बापा बदल रक्ता मासान क्रिस्ताच्या. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या देवाक सर्वेस्पर म्हणून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मरियेक जल्मलो त्या तुज्या पुताची भगवंत जुजेन विश्वासीपणान सेवा केली मानान ताचो उगडास काडून हे निर्मळ बलिदान आमी तुका ओपून दिता आनी ती आमचे भक्तीची आनी विश्वासी सेवेची कुणा जावं म्हण नम्रतायेन मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर जे तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत जुजेच्या परबे दिसा आमी तुजी स्तुती करता तुका वाखणता तुजी किर्ती परगडता. ह्या नितीवंत मनशाक तुवें ओंकार देवा मायेचो पती केलोय आनी ह्या विश्वासी आनी शाण्या चाकराक तुज्या कुटुंबाचो वडील नेमलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं मनीस जाल्ल्या
तुझ्या एकल्याच पुता आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताक बापय परी सांबाळशाक तुवें ताका विंचलोय. जेजू उदेशी देवदूतांनी सर्गीचो सगळो दरबार तुजी तोर महिमा वाखणतात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत जुसे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसवीडी सभेचो स्थापक सांत जुसे फर्नांडमेस एसवीडीचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी एसवीडी मार्तीर सांत भक्तां सांगाता ससनाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो उगडास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतलें आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी.
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आपल्या म्हाका पावना पुत्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D88. आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेजू तुका सेवच्या काळसा बोडात रेगा राखून आसा. मुझे येता तो के दीस बुके सोना म्हाका सत म्हणटा तो के दीस ताणे सोना. जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जियेवच्या काशेता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा कणवड्या बापा भगेवन सुजेच्या परबे दिसा तुवें आमकां हांगासर एकठांयलय आनी जिविताच्या उंड्यान पोसून घट केल्याय. ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां राख आनी सांबाळ आनी सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांनी भगेवन सुजेची देख घेवन आपली जबाबदारी विश्वासीपणी पाळूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. म्हण गीत नंबर P10. ये भाग्यवंत जुझे देव मायेच्या पती सर्गीच्या सोबीत फुला पदवेदार शारती. जुझे बापा पाव तू म्हाका. 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 मोगाळ पुता सोवे हांव वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगेवन क्रिस्ताचे कृपेन नेवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.